नमस्कार मित्रांनो, हांव सूरज नांद्रेकर गोंयकारपण ह्या चॅनला खातीर आनी म्हाज्या बरोबर आहा काँग्रेसचे कॅन्डिडेट बाब केदार नायक जे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन इलेक्शन लढयता. केदार बाब, कसो चल्ला तुमचो प्रचार? फुल ऑन प्रचार चालू आसा. आज आम्ही 5 पंचायती कंप्लीट केल्या आणि 6वी पंचायत पिलेन मार्रा ही पंचायत चालू आसा. काल आम्ही अख्खो दीस फिरल्या ह्या पंचायतीन. आयज आमचो सेकंड डे. फाल्यां पर्यंत म्हाज्या हिसपान कंप्लीट जावंक जाय आनी टोटल 6 पंचायती आमच्यो कंप्लीट जातल्यो. कितें दिसता तुमकां सद्या पासून लोकांचो रिस्पॉन्स कसो? आमी ज्या ज्या गांवांत गेल्या त्या गांवांतले लोक आमच्या वांगडा भायर सरल्या. म्हणजे जेन्ना आमी रेस मागूस केले ना, रेस मागूसचे लोक भायर सरले. गिरी गेले ना, गिरीचे लोक भायर सरले. आमकां अशें करचें पडूंक ना की हांगच्यान थोडे गाडयेनी घालून ते सायडीन मोबिलायज करचें पडलें अशी गरज पडूंक ना. ज्या ज्या वाठारांत गेल्या त्या वाठारांतले त्या घरांचे लोक भायर सरून आमकां सामको सपोर्ट केलेलो आसा. सो आमकां भरपूर सपोर्ट आसा 6 पंचायतींनी. केदार बाब, तुमी बीजेपीन आसले तेन्ना तुमी डिसायड केल्ले की जेन्ना कमिटी हे केली, सस्पेंड केली, डिजॉल्व केली, तेन्ना तुमी डिसायड केले की तुमी रुपेश बीन वांगडा लढटले म्हणून. मागीर कितें जालें? मनोहर भाई जेन्ना स्वर्गवास जाल्ले ते दिसाच्यानूच म्हाका ह्या पार्टीन रावपाचें नाशिल्लें. अनेक कारणां आसा ताका. सो आमी जेन्ना भायर सरले तेन्ना आमी एक टुगेदर फॉर सालिगांव म्हणून एक मंच तयार केल्लो आनी त्या मंचार आमी एक डिसायड केल्लें की आमच्या भितरलो एक कॅन्डिडेट फुडें वतलो म्हणून. आनी कित्याक फुडें वतलो जाल्यार सगळ्यांनी ग्रासरूट लेवलाचेर काम केल्ली आसलेली. सगळ्यांचे एकामेकांचे 10 वर्सांचे आमचे रिलेशन आसलेलें आनी सगळ्यांक दिसतालें की एक बारीक मनीस, पंचायत क्षेत्रांतलो एक बारीक मनीस काम करीत ग्रासरूट लेवलाचेर फुडें आयिल्लो मनीस फुडें गेलो जाल्यार लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक तांकां इजी जातलें. कित्याक तेंच्यांनी सगळें पळयल्लें आसलेलें, एक्सपिरियन्स आसलेलें. आनी हें करता करता आमी फुडें जेन्ना गेले तेन्ना ती काँग्रेस तिकेट म्हाजें लक आसलें त्या टायमार की म्हाका मेळ्ळी म्हणून. आनी आमी डिसायड केल्लें कोणाकूय तिकेट मेळूं तो मनीस फुडें वतलो. सो आयज 98% जे लोक टुगेदर फॉर सालिगांव ह्या मंचार एकठांय आयिल्ले ते सगळे आमच्या वांगडा आसा. मायकल लोबो हो तुमकां सारको सपोर्ट करता, कितलो एडवांटेज जातलो तुमकां? ऑफकोर्स मायकल लोबो बार्देसान एक रिस्पेक्टफूल लिडर आसलेलो जो एसेंब्लीन सुद्दां आपलो कलंगूटचो आनी गोंयकारांचो आवाज जावन आसलो. तेणें जेन्ना आमकां ब्लेसींग दिलें की केदार आपूण तुज्या वांगडा आसा, आपूण टुगेदर फॉर सालिगांवाच्या वांगडा आसा, तेजो आमकां खरोच भरपूर फायदो जाल्लो. आनी तेजे जे काम करपाची स्टायल आनी आनीक हें आसा ती लोकांक आवडटाली. सो तो आमच्या कॅम्पेनींग सुद्दां आमकां वांगडा येता तेन्ना आमकां तेजो भरपूर फायदो जाता. केदार, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुका कितें दिसता, कसली डेव्हलपमेंटाची कामां उरल्या आनी तूं कितें प्रायोरिटीज घेतलो? उरल्या भरपूर. आमी आतां फिरता आसतना बारीक बारीक इश्यूज सुद्दां तेंच्यांनी जर एड्रेस केल्ले. आतां आमी थंय प्रुडंशियल पामजान गेलेलो हांव. ती एक मॅडम म्हाका थंय मेळ्ळी. ती सांगताली की 5 वर्सां पयलीं जयेश आयिल्लो आमचे कडेन आनी तेणेन सांगलेलें आमकां स्पीड ब्रेकराचें काम करून दिल्लो म्हणून. ते 5 वर्सां जालीं, आयचो दीस पर्यंत तो येवंक ना पडतो. पण तुमी आनीक बारीक हितून खंयच्या हितून गेलो थंय उदकाचे बारीक इश्यूज आसा ते सॉर्ट आवट करूंक जाय. ह्युमन डेव्हलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट वाडत आसा. हे सगळे इश्यूज जर तेणें एड्रेस केल्लेले जाल्यार म्हाका दिसता आयज आमी ज्या ज्या घरान वता थंय ते आमकां त्या XMLEच्यो कंप्लेनी आयकपाक मेळनासलेल्यो. सगळे जाणां, सगळे लोकांक, 6 पंचायतीच्या लोकांक चेंज जाय आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी ऑप्शन केदार नायक म्हणून पयल्लें आसा. ही खूब वर्सां जालीं सालिगांव हांगा BJP अशी राज्य करता. मदीं गोवा फॉवर्ड आयली, पूण आनी तोच कॅन्डिडेट आतां BJPन परत घातला. कितें दिसता काँग्रेस, हाऊ मच इम्पॅक्ट काँग्रेस कॅन मेक इन दीस? पळय, सगळे एथिकली जो मनीस म्हणटालो जी पार्टी घाण 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 म्हणून, जे पार्टीक केन्नाच आपूण पांय दवरतना आनी गोवा फॉवर्ड सुद्दां सपोर्ट केली जाल्यार आपूण ह्या पार्टीक रिजायन जातलो गोवा फॉवर्ड आनी भायर सरतलो. पूण आयचे जर दीस जाले जाल्यार ते सगळे उलटे जालेले आसा आनी लोक पिशेना. लोक सगळे पळयत आसा. लोकांनी सगळे हे जे कितें जालां ते सगळ्याचे नोट घेतलेली आसा. म्हाका दिसता येता त्या 14 फेब्रुवारीक ताका कळटलें की लोकांक फटोवप, लोकांचो वोट घेवप आनी लोकांक फटोवप हें सगळ्यांनी एक्सेप्ट करना, सगळे लोक एक्सेप्ट करना. 14 तारखेक ताका दाखयतले कितें आहा तें आनी 10 मार्चाक ताका तेजो रिजल्ट कळटलो. हें जालें. केदार बाब, एक इश्यू म्हणटा तो तुजो स्वताचे, जेन्ना तुमी थंय सरपंच रेश मागूस पंचायत थंय मरे थंय उदकाचो एक प्रचंड असो प्रॉब्लम आहा. हय, थंय थोडे वाठार आसलेले, मंटप म्हणटा पळय थंय आनी तेच्या वयल्या एरियेन अजून
उदकाचो भरपूर प्रॉब्लम आहा तुमी खरें धरचे ना थंय ऑल्टरनेट डे उदक येता म्हणजे आज उदक येलें जाल्यार फाल्यां येना तेजे दुसऱ्या दिसा येता सो म्हाका दिसता हो ह्या 5 वर्सान लोकल MLA असल्या कारणान तेणें हो इश्यू सॉर्ट आवट करूंक जाय आसलेलो जो MLA आसलेलो तो ह्याच गांवान व्हडलो जालेलो सो तेणें तो इश्यू सॉर्ट आवट करूंक जाय आसलेलो पूण तुमी त्या गांवान त्या वाठारांत परते वचून विसरूंक जाता ते तुका सगळे लोक सांगतले की हो इश्यू आसा तसोच आसा हो सॉर्ट आवट जावंक ना थँक्यू केदार बाब तुम्ही आपलो प्रेशियस टायम आमकां दिलो आणि वी विश यू ऑल द बेस्ट थँक्यू थँक्यू हांवूय तुमकां ऑल द बेस्ट गोंयकारपणाक आनी तुमकां ऑल द बेस्ट विश करता थँक्यू देव बरें करूं थँक्यू सर